राज्यात अपघातांचे सत्र वाढतच आसा। दर दिसा अपघात जातात आणि हे अपघात जावपाची कारणां हजार असतात। तातूंतले एक कारण म्हळ्यार येरादारी नेम पाळप ना। अशेंच येरादारी नेम पाळिनासल्या कितल्या जाणांचेर कारवाय जाल्या हे विशीं आयज आमी जाणून घेवया। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे हे विशेष कार्यावळीत तुमकां येवकार। गोंयांत हेल्मेट सक्ती करून कितलो तेंपूच जालो। लोक आजुनूय हेल्मेट घालिनासतनाच दुचाकी चलयतात। फाटल्या वर्सभरात 8,817 जाणांचेर हेल्मेट घालूंक ना म्हणून येरादारी खात्यान कारवाय केल्या। खात्यान फाटल्या एक वर्सात येरादारी नेम मोडिल्ल्या 13,531 जाणांचे परवाने निलंबीत केल्यात। हातूंत सोरो पिवप गाडी चलोवपी 428 जाणांच्या परवान्यांचोय आस्पाव आसा, अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी अधिवेशनात आमदार संकल्प आमोणकार हांणी विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक जाप दितना दिल्या। मंत्री गुदिन्हो हांणी सादर केल्ले आंकडेवारी प्रमाण येरादारी खात्यान फाटल्या एका वर्सात हेल्मेट नासतना वाहन चलोवपी 8,817 जाणांचे परवाने निलंबीत केल्यात। तेन्नासावन चड गतीन गाडी चलोवप, रेड लायट आसतनाय सिग्नल हुपून गाडी व्हरप, गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवप आनी सोऱ्याचे घुवळेंत गाडी चलोवप ह्या गजाली खातीर वाहन चालका आड कारवाय केल्या। राज्यांत फाटल्या कांय वर्सां सावन वाहन चालकांच्या घाळपणाक लागून अपघात जातात आनी ताका लागून मरणांचो आंकडो व्हड प्रमाणांत वाडटा। हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी खात्यान फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्या कडल्यान दंड वसूल करून खुबश्या जाणांचे परवाने निलंबीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली। चलात तर जाणून घेवया कितल्या वाहन चालकांनी खंयचे नेम मोडल्यात आनी परवानो निलंबीत जाल्ल्या आंकड्या विशीं। रेड लायट जंपिंग 790, प्रमाणा भायर गाडी चलोवप 2,385, गाडयेंत ताकी परस चड माल व्हरप 3, मालगाडयेंतल्यान प्रवासी येरादारी 158, गाडी चलयतना मोबायलाचो वापर 668, सोऱ्याचे घुवळेंत गाडी चलोवप 428, गाडी चलयतना हेल्मेट घालूंक ना 8,817, घाळपणान गाडी चलोवप 52, दुचाकीचेर 2 परस चड लोक बसप 230। ह्या सगळ्यांचो मेळून वट्ट आंकडो 13,531 जाता। तर अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात आनी आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच ताज्यो बातम्यो वाचपाक www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।